ನರಸಿಂಹದೇವಾ 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 ಉಲ್ಲೈತಾ ದೇವು ಉಲ್ಲೈತಾ ಉಲ್ಲೈತಾ ದೇವು ಉಲ್ಲೈತಾ आमगेलो देव उल्लयिता उल्लयिता आमगेलो देव उल्लयिता संशयु दूर कोर्नु आशय पूर्ण करता संशयु दूर कोर्नु आशय पूर्ण करता चित्त समाधान दिता चित्त समाधान दिता देवु नरसिंह उल्लयिता देवु नरसिंह उल्लयिता आमगेलो देवु नरसिंह उल्लयिता उल्लयिता देव उल्लयिता मस्त वर्ष म्हणते का दुःखी म्हणा एखाद्याशिली आपल्या जीवनाचे कर्तव्य बाकी राबला देवा चंद्ररूपार एक मग अनुग्रह जाओ का म्हणून कसकी तू भक्ती केलं सुनीती स्वाम्याला आशीर्वाद की संयमेंद्राला आशीर्वाद की विशेष शावनो नरसिंहाल जाग्यारी विद्याधी स्वामी येऊन नड्या मित्र एक प्रार्थना केलं रे गोयरा नाव काणकरणी जरा मस्त सेवा करून मस्त देवाल विषयांत भक्ती केलेलं घरांत केलो चिलेचेर विवाह कारणाक जायनाला एक मन दुःखेशील देवा तुसल्यांक पुरा एक तू अनुग्रह कोर का देवा म्हणा हांगा तुमकां मना चिंतन करून देवाला प्रार्थना केली तुगेले भक्ती केलेलं स्वाम्यांगेल्या आशिर्वादांनी विद्याधीशांनी ह्या नेड्यान तुका कस केला हांगा चेडलाक अनुग्रह देता म्हणल्यार वाक्य सच्च कोन्न दिला म्हणल्यार एक संतोष तुका आसा तुसल ते चिले चेडला विवाह कारण दवरलं मार्च 24 तारीख देवा ताज्या आमंत्रण पत्रिकांनी तुम्ही देवच्या आस पुराय लोकांक मूल गांवां वचून तुमगे सालिग्राम सान्निध्या भेटून वेंकटरमणा भेटून वीरविठ्ठला भेटून थंय पुरा तें आमंत्रण दवरून नरसिंहाल जाग्याराचें तें आमंत्रण दवरून विवाह कारणाचे विधिवत रुपारी मुखावेल काम आरंभ करताची संतोषार देवान स्वीकार का तेगेल अनुग्रहान तूं भक्ती केलें सक्कड देवान गेल की गुरूंक गेलो अनुग्रहान अनामल आशिर्वादान चंद्ररूपार त्या मंगलकार्य जावचे कडेन तुका अनुग्रह करून दिवचे आज हांगा दवरलेले त्या आमंत्रण पत्रिके मुहूर्त सुमुहूर्त जावच्या तशी कशी जिवनांत तूं नरसिंहान स्वीकारचें म्हणल्यार म्हणजे तुका मालगड्यान दाखोवन कसलें हांगा काम जाता द्वाराचें एक तुमगेलें भाग्य मेळचें आशिल्लें प्रथम जेवण तुगेलें अन्नान ह्या रुप्या द्वाराक एक भाग करून दिल्लें ताच्या नंतर अशें केन्ना ह्या पितली बला तुगेली सेवा घेतली सगळे देवालयाक एक गंभीर जावन एक महाद्वार आठयनाशी तुका देवान मन दिवन तेवूय तुगेल्या हातान घेतलें ताच्या नंतर ताजें कवाट करचें मना कशी म्हूण चिंतन नाशिल्ली तूं हटकून म्हळ्यार म्हण देवान तुका प्रेरणा दिवन तेवूय तुगेल्या करेल रघुवीरा आज येता भितर त्या गर्भगृहा बागेले तुगेल्या हातान पंचाची सेवती भागलाची घेता तो हांव काल सांगिल्लें तुका आनी जीवन भद्र करता तुगेलें देखून हांव म्हगेले गर्भकुडी भद्र जेवतश तूं एक दिलें स्विकारची मना त्या देवान केलां तूं भक्तीन प्रितीन त्या देवा दिता फाय त्या द्वार बसोवची वेवस्था करता हेजी जाल्यार तुगेलें हस्तून त्याचें कृष्णार्पण जावका तन्निमित्त तेवूय कार्य देवा आज करता तमन पावन आशिल्लें काणीक देवा पावून आनी अशें केलें विधिवत जावन ह्या द्वाराचें अशें केन्ना कोर विधी केलेलो आसा ताच्या नंतर तुगेल्या हातान तें कृष्णार्पण करचे कडेन विधी सचार करताची तुगेल्या मलगड्याक संतोश जाला म्हण केचे आमगेल्या मलगड्याक संतोश जाता पळय विश्वास पाप तांकां कसलेंय करच्याक आश आसताली कांय शक्ती नाशिल्ली तेंगेले त्या वेळार देवाल पुजा मनान केलें देखून आमगेल्या मलगड्यालय तुगेलो आनंदालय आशिर्वादान तुगे मुखार जेवन भद्र जावन तुगेले चिडले चिडलो हाल संवसाराक देवान पावयल संतोष दिवन आमकां अपेक्षा ना तुगेल्या कसली निमगेला तूं जावन अंगडी वयता आसा मस्त सेवा केली तुगेलो अन्नाल काळगेत तूं तयारी हे सक्कळ देवान हें पुण्या फल तुमकां दिवन तुमगेल्या घरां सूख दिवन रक्षण कर का म्हण देवाला सच्चार मागता देव तुमकां अनुग्रह करो देव तें देवा फुड्यार दवर नमो 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 नमस्ते नरसिंह देवा स्मरिसुव वर कावा
नाना कोटि प्रभा शरीरा दुरितौघ विदूरा प्रपितामह भक्त जन मंदारा थळ विपिन कुठारा थळ विपिन कुठारा कृपण बंधु तव निपुण तनके नानुपमे गाणे काश्यपिवर वहना नमो 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 नमस्ते नरसिंह देवा स्मरिसुववर कावा नमो 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 नमस्ते नरसिंह देवा स्मरिसुववर कावा प्रथम जावन ग्रामदेव वीरविठ्ठल तशीच बंटवाळ व्यंकटरमणाक तशीच हांगा विराजमान जावन आशिल्ले लक्ष्मी नरसिंहाक तशीच काशी मठाधीश संयमजी स्वाम्याक तशीच वृंदावनस्थ जावन आशिल्ले सुधींद्र श्री स्वाम्याल वृंदावना पांय पूण आजी मोगरनाडा भितरी रजत द्वार म्हळ्यार देवालय नड्या भितरी सुरयेचे द्वार थंय गर्भगुडीचे तें एक समर्पण करचे कार्यक्रमाक हांव हांगा येवन तुमगेल्या थंय राबला मालगड दवरून आयली हें आमगेले तले तलांतर जावन आयली ही सेवा म्हगेल्या आज्जान सुरवेक कशें केलें म्हळ्यार मोगरनाडा देखून ओकळे देव आमगेले पाणेमंगळूर पेंटाक येता आशिल्लो तशीच आयली तशीच मालगड तांणी हांगा देखून मोगरनाडा देखून पोवप करेनी पुरो करून घेवन येवन तें भटमामा तें पोवरी करून तें तांकां तांणीच एक वेवस्था करता आशिल्ली इतलें म्हळ्यार हांगा देखून सकाळीं बार सरल देव वापास न्हंयतल्याक न्हांवन अवभृत जावन हांगा येतना सादारण सांजवेळ जाता आशिल्लें तशीच म्हगेल्या आज्जान भटमामाला निमगेलें कसन म्हळ्यार आमी तुमगेले खातीर जावन एक पलारा वेवस्था करयत म्हणून म्हळ्यार आमगेले काट्ट्यार देवान एक बसचें आशिल्लें तें पाणेमंगळूरांत सो तशी भटमामान तेन्ना जायत म्हूण सांगून म्हणलें सो तशीच ते कार्यक्रम दर्शिता आयले आतां थंय जाल्यार म्हगेले आमगेले ते मलगड्याल घरकडे देवस्थाना एदरा काट्ट्या मागशी थंय भटमामाक अवभृत जावन येवन तांणी वेवस्था जाताच तशींच एक वर्स ते काट्यार बशिल्ले तेन्नाची आमगेल्या जनभटमामान कसं म्हणलें म्हळ्यार तांब्या माड एक रिपेर जावचें आसा म्हूण सांगून म्हणलें त्या टायमार थंयची काट्यार म्हगेलें अन्न आपोवन हांव ताजी एक जबाबदार वयसून घेवन हांगा तांब्या माडाची देवाक वयसून घेतलें तें मागीर काम चंद्रार चलसून दिलें तशींच हांगा येद्राक द्वार कोरता म्हूण सांगून एक मना आशिल्लें तशींच तें शिलामय द्वार आनी ताजें जावचें आशिल्लें बागील तशींच हांगा भटमामान गुरू भटमामान म्हगेल्या कसं म्हणलें म्हळ्यार हांगा पितले बागिलाक आमी करिता आसाची तें एक पळय म्हूण सांगून पळोवच्या म्हाका आपोवन व्हेलें तेन्ना ताजी जबाबदारी हांव वयसून घेतली तशीच हांगा अन्नान म्हगेले मालगड 1968 इसवी भितर हांगा सुरवेक बागील सुधींद्र स्वाम्यान हातान हांगा देवा उपसून दिलें आसा तशींच भितर वयल्यानय हें पितलेचें हें पुरो उपसून दिलें तशें आजी नवीकृत जावन आशिल्लें रुपयाचें नरसिंहाक द्वार एक दिवचेक म्हाका एक योग मेळ्ळो सो गर्भगुडयेचें त्या निमती हांव कसो मागचें म्हळ्यार म्हगेले निमती जसो की देवान मस्त सेवा काण घेतल्या तशींच म्हगेलें मुखावेलें जिवन चंद्रीतीर चला सुखा म्हूण देवाल्या मागून आनी म्हगेले दुवेकय मार्च 24 तारखेक मुहूर्त पळयलो आसा वार्डिकेचो त्या वार्डिकेक देवान चंद्रीतीर थंय चला सुच्याक म्हाका आशीर्वाद कोरका म्हूण सांगून देवाल्या मागून म्हगेलें हें 2 उत्तर हांव राबयतां सविता पश्चात्ता सविता परस्ता सवितोत्तरात्ता सविता धरात्तात सविता नस्तवतुर्दात् सविता पराचला दीर्घमायुः नवो नवो भूति जायमानः कीर्तयामित्यग्रं भागं देवचन्द्रमास्तिरते दीर्घमायुः दीर्घायुष्यावतरोत्तरा अभिवृद्धिर्लक्ष्मीनारायणप्रीत्यर्थे गर्भगृहस्थद्वारे
ನೂತನ ರಜತ ಕವಟ ಸಮರ್ಪಣಾಯತ್ವೇನ ಮುಹೂರ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಣಂಚ ಕರಿಷ್ಯೆ ಸತ್ಯೇನೋತ ವಿದಾ ಭೂಮಿ ಸೌರ್ಯೇನೋತ ವಿದಾದ್ಯೌಃ ಋತೇನಾದಿತ್ಯಾಸ್ತಿಷ್ಠಂತಿ ಶಿವೇನೋಧಿಷ್ಠಿತಾಃ ಸೋಮೇನಾದಿತ್ಯಾವದನಸ್ತೋಮಿ ತಥೋ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಾಂ ಯೇಷಾಮುಪಸ್ಥೆ ಸೋಮ ಆಹಿತಃ ಸೋಮಂ ಮನ್ಯತೆ ಕಪಿವಾನಿತ್ಯಂ ಪಿಬಂತ್ಯೋಷಧಿಂ ಸೋಮಯ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೋ ದದಾತಿ ಕಶ್ಚನ ಸುಮೂರ್ತೆ ಸಾವಧಾನ ಸುಲಗ್ನೆ ಸಾವಧಾನ ವಸಿಷ್ಠವಾಗೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ಶಂಕರನ ಕಾಶ್ಯಪುತ್ರೋತ್ಪನ್ನ ಹಸ್ತಾಕನ್ಯಾರಾಜ ರಘುವೀರ ಶರ್ಮಣೇನ ಸಹ ಅದ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂದ್ರ ಸಿಂಹ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂದ್ರ ಸಿಂಹ ಗರ್ಭಗೃಹಸ್ಯ ದ್ವಾರೆ ಮಯ ಸಮರ್ಪಣ ಕರ್ತುಂ ರಜತ ಕವಾಟ ಸಮರ್ಪಣ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತಮಸ್ತು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಸುಹಕಟಲಾಭ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ವಿರಜ್ಯ ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧು ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲನೆ ಸಾಂಪ್ರತ ನಿನಗೆ ಭಿನ್ನೈ ಪೆನ್ನ ಮಾತಾ ಲಾಲಿಸುವುದು ತಾತ ಲಾಲಿಸುವುದು ತಾತ ಗಣನೆಯಿಲ್ಲದವ ಗುಣವೆಣಿಸದೆ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಥಾಮೃತ ಉಣಿಸು ಕರುಣದೇ ನಮೋ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ನರಸಿಂಹದೇವ ಸ್ಮರಿಸುವವರ ಕಾವ ಸುಮಹಾತ್ಮ ನಿನಗೆಣೆ ಲೋಕದೊಳಾವ ತ್ರಿಭುವನ ಸಂಜೀವ ಉಮೆಯ ರಸನ ಹೃತ್ಕಮಲ ದ್ಯುಮಣಿ रुपयाचे त्या द्वाराक रुपया बागला समर्पण करची इच्छा तूं ते गोविला प्रेरणा दिलेली त्या प्रेरणा करताना आज त्या द्वार समर्पण करता संतोषात स्वीकार का देवा संतोषात स्वीकार का आज पुण्य फल तेगला वंशाभिवनु तेगला वंशाभिवृद्धी जावनु ह्या स्थळाचेर तरी भक्ती विश्वास देवन पाविल संतुष्ट करीवचो आज आनंद ते चरडावस्किना विवाह करणाक पूर्ण मनान जावत्र अनुग्रह मिळ संतुष्ट करीवनु मुखासून तेगला कुटुंब बरे करून कदवा दोनेत्याने आपण कृष्णार्पण आपिस्तका कृष्णार्पण डब्बे नंगे जननाते मंगल कार्य जावची तदनंतर स्किना ते जनो एक आमगेले मलगड्यान बारी संग्रह करून दवरलेले मस्त रेकॉर्ड्स हाजे मोडी अक्षरार पुरो मेळ्ळले एक्चुअली आमकां केन्ना कसल म्हूण कळना नाशिल्ली तातूंत भितर आमकां मस्त म्हायती कळ्ळी काय 350 वर्सांत मेळ्ळा आमकां ताजे उल्लेख प्रकार 1285 अंदाजक सागर दामर्स्पै म्हणून निजाम तो सागर दामर्स्पै ಉಲ್ಲೇಖ ಕಷ್ಟ ಪಡಲಿ 66 ಅಂತರ್ಜೆ ದೇಶದ ಮಠಗ್ರಾಮದಕ್ಕೂ ಐದು ಓಡು ಸಾವುಕಾರ್ತು ಅಂದಾಜು 1585 ಮಾಡಲಿ ದಾಮರ್ಸ್ಪೈನ 3-4 ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ ತಿರ್ತಳಿ ಮಿತರಿಗೆ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ ತಂಚಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಪ್ರಕಾರ 1585 ಮುಣ್ಕಳ್ ತಮ್ಕ
ताजे नंतर दामर्सपै आमकां प्रतिश्ठ देवा करतनाची तग्गेले पुरे इथे जावन आमी होन्नावर आशिल्ले इथं म्हणा दामर्सपै वंदनीय दामर्सपै ಕೆಳದಿ ರೈಯಾಲ್ ಏಕ ಗವರ್ನರ್ ಜಾವನ್ ಹೊನ್ನಾವರ ಆಶಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ त्या टायमारी तागेले पुरे इथे जावन आशिल्ले ते ಹೊನ್ನಾವರ ಹಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂತಂದ್ರೆ आमगेले मलगड एक विठ्ठल भट मिळाले एक मनशा हाका तेंदा कुणापण हाडलो ताजे नंतर आमगेले पूजा करता राबले आमी तंगेल वंशाचे आडಳಿತ करता आशिल्लेची 1762 इसवींतू विजयदशमी तेसू तंगेल पंचामत्याचो दामर्सपैल पुतू सोयरीपै तगेल पुतो पास दामर्सपै तगेल पुतो पास सोयरीपै तगेल पुतू कृष्णपै म्हणून आमगेला पुरा बरवणीगेर मेळ्ळा त्या कृष्णपैक दोन चेल्ल्याचेरडू वशिरेची देवप्प पै आनी व्यंकटेश पै म्हणून त्या दोन चेल्ल्याचेरडू वासूनय आमकां पुजा आपण हाडलेले आमगेल मलगड कृष्ण भट म्हळ्याक पंचामत्याच्याक विजयदशमी 1762 आश्विज शुद्ध 10 म्हणस्तंतू विजयदशमी ते आमकां दान करून दिल्ली ह्या देवस्थान ताजे नंतर ह्या देवस्थान आमगेलेची मलगड्यान ह्या वंशाची देवस्थानशे जालें आमगेले कुटुंबीय देवस्थानशे ताजे नंतर आमकां मस्त कंपनी सरकार म्हणचे आशिल्ले तेन्ना ते म्हळ्यार हांगेले ते ईस्ट इंडिया कंपनी त्या ईस्ट इंडिया कंपनीच्यानी मस्त आमकां रेकॉर्ड्सांनी दिल्लेले आमगेले आसा ताज्या एवॉर्ड कसो म्हळ्यार 1698 इसवी भितर केळदी रैयान हे सगळे सीमे दाखून आमकां भूस्वास्थ्य दिल्लेलो आमगेला कंप्लीट ह्या सीमेच्या 9 वर्साचे आमगेला 1708 इसवींत 1698 सँक्शन केलें ताणें तशी 1847 भितर हे दामर्सपैन प्रतिश्ठ करतनाच हांगा ह्या देवाक रथ समेत प्रतिश्ठ केला ताणें सुरवेक आरंभा दाखून देवा रथ सांगा त्या रथाक 1847 इसवी भितर कसं की ಸ್ವಲ್ಪ अग्निस्पर्श जातना हांगा बंटवाळ भंडारकार कुटुंबेचो सावकार नारायण भंडारी म्हणून मनीस हांगा पाविल्लो त्या टायमार तागेलो ती मित्र जावन आशिल्लो सावकार अपय प्रभुला ताणें ते कळिता हाडून ते सावकार नारायण भंडारीन अपय प्रभुले मुखांतर हांगा हें करून दिलें रथ करून दिलो जे ताची कंप्लीट मुतुवर्जी म्हण आमगेले आतां रेकॉर्ड बरयलेले बूक आसता ताका क्रय निर्णय केलेले ह्या नेड्यार राबून हें केलेलें ते मौल्य ताका बांदिलेलें आनी ते मौल्य आमगेलो मलगडो कृष्ण भट्ट म्हळ्याले हाताक सावकार नारायण भंडारीन हांगा दिलेले हे भंडारकार तेची वंशाचे तेची घरांतुले ते आमगेला बरयलेले रेकॉर्ड आसा खंयचे बरवणिकेचे ताजे नंतर एक श्रीधर भंडारकार म्हूण एकलो आशिल्लो तोवय तेच घरांतुलो खंयचे भंडारकार फॅमिलीचे अन्नी भंडार मामगा फॅमिली नरशिव भंडार मामाला कळगतीर पाणे म्हूण रायले म्हूण आमी आयकून वता आमकां तशे हे भंडारकार मामाले मस्त आयचे कालचे न्ही सादारण एक 180 वर्सां दाखून ते कुटुंबेच्या कनेक्शन हांगा आसा कारण कसं म्हळ्यार तांकां कुलदेव ते नारायण भंडारीन मस्त हांगा हें केलेलें आसा आमगेले त्या बुकार ताका वंश ना तागेले तशींच हांगा मस्त स्वामी हांगा पाविल्ले आसाचे 1824 विभुदेंद्र तीर्थ स्वामी हांगा पावलीचे तांणी कावेरी तीर्थ यात्रे वतना तांगेले देवा घेवन 2 दीस हांगा राबिले तांगे आमगेले मलगड तेन्ना कृष्ण भट्ट म्हळ्याल्यान त्या देवाक एक 2 आरती आनी 2 रुपये 1 रुपये काणिके ह्या पुरा दिल्लेले आमकां पुरा मेळ्ळा ह्यो विशय हांवें सगळेचे रेकॉर्ड स्वाम्यान सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याला दितना तांकां भारी एक संतोष जालो हरिद्वारा भितर ते आयकून तांणी मेगेलाक 1 गंटे उलोवन रबिलेची हांव बदल कोण म्हणून तांकां तेन्ना कळ्ळें आशिल्लें 1 गंटे उलयले रात्री ते आमगेलो तो 5 जण आशिल्लेची उमानंद मालो डॉक्टरू आनी योगेश भट आनी पुरो ताजे नंतर 1860 इसवी भितर आमकां एक व्हड विशय कसलो म्हळ्यार आमगेल्या मलगड्यांनी देवस्थान रिनोवेशन करतना ಸ್ವಲ್ಪ कसं की दुडवाक आमकां ಸ್ವಲ್ಪ अडचण येतना भुवनेंद्र तीर्थ स्वामी हांगा आयले 1860 कडेन आमगेल्या मलगड्यांनी तांगेलाक 400 रुपये आमकां तांणी हें दिलेलें खंयचे 1860 इसवींत 400 रुपये आमी वापस रिटर्न तांकां पावत आसले ते घेवन हांव ते रेकॉर्ड घेवन सुधींद्र तीर्थ स्वाम्या दाखयतना 90 वर्सां स्वाम्या प्राय जालेली सुधींद्र तीर्थ स्वामी
विभुदेंद्र तीर्थ स्वामी, सुमतींद्र तीर्थ स्वामी आणि अन्नी कोण भुवनेंद्र तीर्थ स्वामी तशी ಸುಕೃತೀಂದ್ರ ಹನ್ನಿಪುರ ಹಂಗೆ ಆಯ್ಲೆ ತನ್ನ ಎಕ್ಕಪಟಿ ತಂಗೆಲ್ ಪ್ರಾಯ 90-40 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಚಾಲೆ ಹುರುಪಿಯವನು 1 ಗಂಟೆ ಮೇಗೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಲೆ ತಾಜಿಪುಡು ಹವ ಕೊಂಡು ಮುಣ ತನಕ ಕೇಳಿ ಅವು ಸಂಗ್ತಾರ ತನಕ ಕೇಳಲೆ ಕೆತ್ನ ಹರಿದ್ವಾರ ಅಂಬಿತಾರೆ ತಜ್ಜಿ ನಂತರ ಹಂಗ ಸುಕೃತೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಂದಿರಾಕಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ, कमलानाथ स्वामी बंटवाळ कॅम्प दाखवून हंगा आयलेचे तशें हांगा मस्त स्वामी पाविले सपुडे आनी मस्त स्वाम्यान हांगा कॅम्प केला प्राकांत आमगेले गोकर्णमठ स्वामी आमी म्हळ्यार गोकर्णमठ एक संबंध पावन आमी म्हळ्यार हळदीपुरा दाखवून आयलेचे आमी तेदना गोकर्णमठ स्वामी हांगा मस्त पडी देवा घेवन रबिले आमगेला हेची देवा कूड म्हूण म्हणटले जी खंयचे स्वाम्या देवरची कूड ते म्हणून तेन्ना आमी नित्य चवथी वेळार गणपत दवरताचे तशें देवस्थानाक 1762 विजयदशमी तेसू हे आमकां दान करून दितरी हे एक आमगेले खासगी देवस्थान अशें आमी निरंतर चोललेला आज एक मेगेल नात्तू 14 हंगा आमगेला ताजे उल्लेख आसा आमकां विठ्ठल भट्ट म्हणाल तो हांगा आयलो हळदीपुरादोरून ताजे नंतर मेगेल आतां नात्तू वासुदेव म्हण आसा तागेल तो हे काडटाना 14 कामाती दाखोवन आमगेले देव पूजा घेता आसा जाल्यार देवा पूजा आमी केल्या रे फूड दवर न्हू रयाल काळगती दाखोवन हे देवाक सीमे दाखोवन हे मेळ्ळा खंयचे भूस्वास्ती ताजे नंतर 1974 इसवी नंतर हांगा भूमसुदे कानून येवन मस्त देवाला जाग आनी गेला जाल्यार देवा पूजा आमगेली जाल्यार देवा पळोवन घेवचे हान्नी म्हळ्यार 10 जाणांनी म्हळ्यार सहकार तेल निमती हे आजी के निरंतर एकल्याक चलता 10 जाणांनी आमकां 10 जाणां हय 10 जाणां आमकां नमगला 10 जाणांना हांगा आमकां दिताचे देवाक म्हणून आमी तांतूल कसले पळय दुर्विनियोग म्हणटा न्हू म्हळ्यार तसं करनात आमी आवश्यकता आसतना मात्र कोण की 10 जाणां गेले तसले पावता हांगा कारण कसलें म्हूण म्हळ्यार हांगा एक फॅमिली 1880 भितर व्हड एक फॅमिली ती कोडेला तेन्ना मिजारकार हे तांब्या माड पुरो करून दिले तांणी तोग्गूचे मिजारकार फॅमिलीच्यानी ताजे नंतर ध्वजस्तंभाक तगड मारून दिलेली तांणीची ताची पुरो आमगेला बरोवणीक आसा आज इथे देवाली म्हापशी ती प्रभावळी 1914 भितर बस्ती देवप्प शेणेन दिलेली ते बस्ती देवप्प शेणेन दिलेली तांगेल घरल्या वचून ते सांगतना प्लेग येता हांगा मस्त जण आश्रय दिला की तेन्ना 1880 इसवेन तूं प्लेग येयल कोलारा की कशें की होड तेन्ना कोड्यालकार मस्त जण हांगा 2 महिने हांगा मस्त आश्रय घेवन रबिले की 1924 ते मस्त जण हांगा रबिले आसा आश्रय घेवन ते उवारा टायमार ते 24 इसवीचे तशें हांगा मस्त केपळकार तांणी मस्त सेवा केले हांगा 10 जाणां मेळून हांगा हे देवस्थान चंदायरी चलता आसा तशें हांगाचे इतिहास मस्त सामको मेळ्ळलो आतां ताजी बूक जाता आसा केळादेमी तरी गुंडा जोश म्हूण एकलो आसा तागेले पूत व्यंकटेश जोश म्हणून तो 92 जाले ताणी करतना हे पुरो एक दीस भायर येता तेंचे विशय पुरो म्हळ्यार मस्त संग्रह आसा आमगेला